सारस्वत दर्पणाचे 7 एपिसोड पळयत आशिल्ले तुमकां सगळ्यांक काही कार्यक्रमाक स्वागत सांगता। आयचे ह्या एपिसोडांतू आमी कोंकणी भास म्हळ्यार आमगेल भास ह्या विचार जावन केलो विशयू आमगेल रिसोर्स पर्सना लागीं माहिती घेवया। आमी सर्व कोंकणीचे कार्यकर्ते जावन आसात। ही एक पुरातन भास, व्हड इतिहास आशिल्ली भास। आमगेल भाशे विशयांत उलयतना आमकां मस्त अभिमान दिसता। कोंकणी भास आयकुच्याक गोडी, कन्ना मोवाळी, उलयतना सुललीत भास, सुंदर भास। तशें जावन प्रपंचाचे खंयचे मूल्य आमी आसल्यार आमी कोंकणी म्हणून आमी दाखोवन घेवच्याक मस्त भरम भोगताची। असल भाशे विशयू आमकां आजी सांगच्याक आमगेलोटू आमगेल ह्या स्टेजार आसा ती आमगेले स्टुडियोंत आसाची डॉक्टर बज्जोडी देवदास पै हांणी बेळ्ळारे लागीं सुळ्या बेळ्ळारे लागीं जन्म घेतलो। मुखारी तांणी एक फिजिक्स लेक्चरर जावन जॉयन जालीची कन्यानांतू। मागीर B.Ed ऑफिसा भितर B.Ed कोरून कॉलेजांतू B.Ed कॉलेजा काम केलें। मागीर शैक्षणिक क्षेत्रांतू सरकारी हुद्दे भितर विंगड हुद्दे तांणी घेवन थंय तांगेलें काम केलें। नंतर 7 वर्स हांणी कोंकणी एक आमगेले एकाडेमीक रिजिस्ट्रार जावन आमकां हांणी लभ्य जाले ती। फिजिक्स लेक्चरर जावन तांगेलें करियर सुरू केलेलें देवदास मामानी। आतां आमकां कोंकणीक एक तांगेलें योगदान सुमार आसा। तांगेले मस्त विचारू आनी संशोधना केलेले तांणी आसा। ह्या विचार जावन आमी उलोवचे खातीर तांकां आव्हान दिलेलें तेन्ना तांणी बहु संतोशान हें ओपून घेतलें। आतां तांणी कोंकणी MA म्हणून मंगळूर युनिवर्सिटीची शिक्षण दिता आसा ती त्या MAचे कोऑर्डिनेटर जावन तांणी तांगेले सेवा दिता आसा ती। असले कोंकणी खातीर मस्त काम केलेले डॉक्टर बज्जोडी देवदास पै हांकां हांव हृदयपूर्वक स्वागत सांगता। नमस्कार। तुम्ही एक सायन्स शिकून आज एक भाशे खातीर मस्त काम करून आयली तुम्ही। ते आयकता म्हाका खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार सायन्स म्हळ्यार आमी लेखचे विज्ञान त्या सकट कश्ट आनी आमगेले तुकून सादारण सामान्य जनाक ते तितले वगी हें करूं जायना जाल्यार त्या क्षेत्रांत तुकून कोंकणी भितर येवन मस्त अनुभव तुमी घेतिल्याक तुमकां अभिनंदन हांव सांगता। तशी आमगेला केलो क्वेश्चन्स हांव तयार करून घेवन आयले आयचे हे आमी डिस्कशनांत उलोवका म्हूण। देवदास माम सुमार 40ाकी चड समुदायाची कोंकणी भास उलयताची म्हूण आमी आयकल्या ती। हांतू भितर जाती भेद नासतिले विंगड जाती जन कोंकणी उलयताची। आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण कोंकणी उलयताची। तशें जावन आमगेले एक कोंकणी उलोवप समुदाया भितर आमी बरें आसा ती एक व्हड एक समुदाय म्हणून मस्त कडेन आमी सांगिल्लें आयकलां। कशी हे समुदाय उलयता कोंकणी उलयता म्हळ्यार एक जातीक एक नमुन्या कोंकणी आसा की एक गांवां एक नमुन्या कोंकणी आसा की म्हळ्यार एक कोंकणी सगळ्यांनी उलयल्यार तांचे भितर व्यत्यास मस्त आसा। मस्त व्यत्यास आमकां दिसता आमी उलयला म्हणके ना म्हणलेले कशी हे म्हणून जातीक एक कोंकणी कशी म्हणून तुमगे भास म्हणटना आमकां व्यवहारा खातीर आसचे भास ते खंयचे आस पुरो इंग्लीश आस पुरो कन्नड हिंदी खंयचे आस पुरो तशी एक कोंकणी भास। ही भास उलयतना आतां हांव उलयले एक शब्द तुमी उलयला रे ते एकूल्याक आसना ताका आमी ते एक ताजे वेव एनालिसीस केल्यार ताजे तरंग पळयला रे आतां हांव कोंकणी म्हणटा तुमी कोंकणी म्हणटा स्वल्प व्यत्यास आसता तातूंत। तशी मनशा दाखोवन मनशाक व्यत्यास आसतना ताका आमी व्यक्तिभास म्हणटाची। तेदना इज्जत म्हळ्यार एक घरा भितर उलयता जाल्यार भाशे भितरय व्यत्यास आसा। तशीच एक समाजांतू एक वाठारांतू एक रोडार उरलोचे आनी एक पेंटा भागांत उरलोचे अशें पुरा आंगेल मध्यंतू व्यत्यास आसा। हांगा दाखोवन मुल्की गेल्यार आतां आमगेल्याची समुदाया भितर व्यत्यास आसा पुरो आनी गांव गेल्यार व्यत्यास आसता। ते दृश्टीर पळयतना कोंकणींत मात्र न्ही तुळू जावो कन्नड जावो सगळे समुदाया मध्यंतू थोडे एक गांवांत आसा पुरो आनी एक गांव वतना ते आसूं का म्हणना। तशी पळोवच्या गेल्यार आमी जातीक एक भास आसा म्हणून आमी सैद्धांतीक जावन ओपूं जायना। इत्या म्हळ्यार
आता हंगा आम्ही GSB एक भास उलयताची तेच आमगेले GSB कारवारा गेला रे तांणी विंगड स्टायलार उलयता कारवाराचे प्रभावाने उलयताचे गोंया गेला रे मागीर एक रितीर उलयता तशें आमी वय वय समुदायाक एक भास म्हणून ते आमगेले थियरींतूय ना प्रॅक्टिकली ना ते खंय आसचें म्हणल्यार रे आतां एक बारी प्राक आमी आतां कोंकणी आरंभ जाल्लो एक विचार पळय कोंकण प्रदेशांत थंय दाखून उलयतना एक आमी न्हंयचे बगलेन आशिल्ले म्हणून आमी आलोचन केला रे आमगेलो भास पुरो एकुल्याक चड एकुल्याक आसता थंय दाखून विंगडले एक गांवां गेलो एक कुटुंब थंय गांवां वतना तांकां लँग्वेज कॉन्टॅक्ट म्हणटा आमी विंगड भाशेचो तांकां संपर्क आयले संपर्क आयले कुडले लँग्वेज वेरिएशन म्हणून येता बदलाप भाशा बदलाप म्हणून येता ह्या बदलापा ती आमगेले उपभास उपजता तो म्हळ्यार ते मूल भाशे दाखून दूर वच्चे न्हू हे नवीच एक भास करता हे आमगेले कोंकणींत जाल्ला शिवाय मागीर आमी जातीक एक अशी म्हणून कांय ना जाल्यार सामाजीक वर्गांतूय भास व्यत्यास आसा समाजीक बोली म्हणटा आमी ताका ते कशी म्हळ्यार आतां एक कामगारांनी उलोवचे एक स्टायल विंगड आसता ऑफिसांत उलोवचे ते कन्नड जाल्यार तशीच येता कन्नड आतां गद्दे तोटा काम करतल्यांनी एक उलयताची आनी अन्यक उलयता आनी मागीर एक विचार आमी बारी मना दवरका आमकां तें ಸ್ವಲ್ಪ चड कशें जालें आमी तें अनगत्य जावन ताका एक प्रामुख्यत दिताची तें कशें म्हळ्यार आतां स्लायड गेले एक भास आमी एक उलयतना अनेक गांवांची भास ते व्यत्यास आशिल्ले कुडले ते आमगेले भास न्हय म्हणून आतां तुमी कन्नडाकय येयाची आतां कुंदापुराची एक भास एक दोन वाक्य आमगेले मंगळूरच्यांक ताजे अर्थ सांगूं जायना वय तितले तितले तितलेची तितलेची तेची बेंगळुराची भास गुलबर्गाच्यांक तितली कळना गुलबर्गाचे हांगा कळना तुम्ही इंग्लिशा वचाची इंग्लिशात एक कितली की 100 की 200 देशांत आसा पुरो बारी व्हड ग्लोबल स्टेटस आसता का ते भाशे तुम्ही गेला रे अमेरिका उलोवचे न्ही हांगा ब्रिटना उलोवचे इंग्लिश इंगड आसता तुमकां थोडे शब्दांक हांव एक उदाहरण दिवचें आसला रे आतां हांगा अमेरिकांत रेस्टेरिया म्हणून आसला रे ब्रिटनांत ते लेबे म्हणटाचे लेबे आनी गॅसोलीन अमेरिकाचे पेट्रोल जाता हांगा ट्रक आशिल्ले लॉरी जाता आनी सॉफ्ट ड्रिंक आशिल्ले मिनरल्स म्हणटाचे आनी योगहर्ट अशें म्हणल्यार कर्ड्स म्हणटाचे आनी तुमी आतां कंप्युटरांत टायप करतना सगळ्यांक कळटा कलर म्हणून तुमी आमगेलें स्पेलिंग मारला रे तें रॉंग म्हणून येता अमेरिकन इंग्लिशान वय युना आनी एस आशिल्ले कडेन झड आसता इतले व्हड स्टँडर्डायज जाल्ले भाशेंतूच अशें आसतना आमगेले पुरो सनसन व्यत्यासा खातीर आमी मस्त ताका प्रामुख्यते दिवचे अगत्य ना म्हळ्यार अशें तुमी मदें एक हांव डिस्टर्ब वय 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 म्हळ्यार आमी एक कोणाल्याची के व्यत्यास दिसले सतना वय 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 आमगेले न्हय म्हण आमी म्हाका शेवचाचे ते आतां आमी एक्सेप्टिंग रिसेप्टिव्ह क्वालिटी आमी वय 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 ते म्हळ्यार भास ती भारी अमूल्य ती करेक्ट खंय कितें कोण येवन आजी हांगा आस आमगे लागीं म्हळ्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ व्यत्यासा खातीर आमगेले न्हय म्हणलें मना भितर हाडूनच वय आतां आमी आमची गेले म्हणटाची हें एक बारी विचित्र म्हळ्यार कोणेय ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ म्हणत कोणेय म्हणची एक अभिप्राय तुमकां खंय मेळना तुमकां आमगेले जातींत मात्र हें एक आसचें आमची गेले ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ म्हणून आमगेले भाशेक आमी बापोवचें हें इतलें आसतना आमी ते भाशेचे बग्गे आमकां असचे अभिप्राय आसा पळय भितर तो कितले की व्यत्यास आसा म्हळ्यार केलो वेळा आमी ही हू नोस नॉट दॅट ही नोस नॉट त्या स्थिती आसा आमकां आमकां गोत ना म्हणलें थोडे फावटी आमकां गोत आसना
आता एक भाषेक कितली केवळ म्हणताची न्हंयची वरी म्हणून वय. न्हंय तू उद्दा होळत नवा उद्दा होळत असतना ताका गटार दाखून उद्दा येवच्या पुरो रन्नांतली जरी येवच्या पुरो तोड सेरवत असतना तशी न्हंय तो उद्दा वाडत वय वय ओट जावचे न्हंय होळत असता आनी तें सेरवल उद्दाक वापास काडू जायना तशी आमगेले भाशे भितर विंगड भाशे शब्द इला म्हणली कुडले आमी ते ह्यांको भिवका म्हणना इंग्लीश वाडदिले तशीची इंग्लीश तुमी डिक्शनरीन तू एक शब्दाक 10-15 अर्थ असता ते 10-15 तो 10-12 विंगड भाशेंतले येयले वय नाही देवदास मामा आम्ही कसं करता म्हळ्यार स्टेजार जेवो हाजेर जेवो आमगेल कोंकणी तितले लायक ना केलो पटी आमकां भावना भावन कोणी उलयल तितले आमी लायक उलयना वय 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 केलो जन म्हाका म्हणटा तुगेल कोंकणी लायक आसा हांव म्हणचे सगळ्या कोंकणी तशी ना कोंकणीची आमी वी शुड हॅव दॅट कॉन्फिडन्स आमगेले म्हळ्यार आत्मविश्वास वय लँग्वेज म्हळ्यार ते ओपन हें ते स्टेज ते कोणेय खंयचेय विंगड भाशेचे ताका आमी कितले केवळ फॉरेन हें म्हणटाची कसं वॉकॅब्युलरी म्हणून ते आमी स्विकार करून घेवका स्विकार करून घेतली तशीची भास वाडत वता अशी आमी पळोवचे आसल्यार आतां एक स्लायड जाय आतां पळया थंय हाज्या पशी फुडले 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 हें आतां आमी पळयता थंय आमगेले स्टेजा पुरो आमी अशें म्हणटाची क्रिश्चन भास खारवी भास कुडबी भास अशें म्हणटाची आनीक चड दाखून मंगळूरची भास कारवारची भास केरळ भास गोंय भास पुरो म्हणटाची आतां आमची गेले म्हणून एक शब्द घेवया आमी आमची गेले तेची हांव आमचे म्हण एक शब्द म्हणले कुडले तू क्रिश्चन भास उलयता म्हणटाची आमची गेल्या भितरीच आसता शब्द ते आमी पळयनी आनी ते आमकां गमन येना भविश्या त्या खातीर आमी ते तशी आमगेले आतां फुडें फुडें म्हण एक शब्द येता फुडें वय फुडें म्हळ्यार मुखारी आमगेले ते तशी तू फुडें म्हूण एक शब्द घाल्ले कुडले ते क्रिश्चनशें दिसचें आमकां आमगेले मालगडे पुराय आतां राखकुड रान्नीक फुडसारचें म्हणटा फुडसार वय मुखार मुखार घालचें म्हणून वय 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 तशी आमगेले हातू मस्त तसल भास आसा आनी कितलीक वेळा आमी उलयतना कसं म्हणटाची संस्कृता दाखोवन चड आयले क्रिश्चनान उलयतना तशी ना म्हणून ते कांय सम न्हय ते क्रिश्चनान उलयतना तांगेल्यान तूं तुमकांच पुरो हें म्हणटात न्ही धरणी म्हणटाची वस्त्र म्हणटाची वय 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 कितले की भास आसा न्ही कितले की शब्द सगळे दाखोवन घेतिलो आसा आतां आमी पळोवंक कसं म्हळ्यार मुख्य जावन हें आमी क्लियर करता मंगळूरच्यांनी क्रिश्चन जाती भास आनी गौड सारस्वत जाती भास न्ही आमी साऊथ गोवांत आशिल्ले हांगा 14ನೇ ಶತಮಾನ आयले 16 ಶತಮಾನಂತ तांणी नॉर्थ सायड गोवा आशिल्ले नॉर्थ आनी साऊथाक तेन्नाची ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ आसा ते व्यत्यास घेवन तांणी 100 वर्स नंतर तांणी आयल्याचे ते व्यत्यासाचे शिवाय मागीर जातीक आनी ताका कसले कनेक्शन ना हे आतां इतली पुरो उरलोची कसला म्हळ्यार प्रादेशीक भेद आसचे शिवाय जातीची भेद आमी भाशेंत आसा म्हणून कडाकडी जावन सांगचे तशें ना आतां हे प्रादेशीक भेद कशी स्लायड 2 नेक्स्ट स्लायड नेक्स्ट आतां पळया आमगेलेची काणी घेवया आमी आतां आमी बारे प्राकाक आमगेले मागशी गेल्यार आमी पावताची सरस्वती न्हंयचे बगले ना म्हणून कांय म्हाका दिसता क्रिस्तपूर्व 4000 वर्साची इतिहास तो थंय दाखून आमगे लोक मागीर हगूर 5 प्रदेशाक गेल्ली म्हूण म्हणटा 5 वठाराक ते एक गौड आनी कानकुब्ज आनी मैथिली आनी तिहोत्र
आणि उत्कल हे गौड म्हणाले वेस्ट बेंगाल असं वेस्ट बेंगाल प्रदेश ते पश्चिम बंगाल असं आणि वरला थोडे ओरिसा असं बिहार असं अशी पूर आम्ही वांटून गेली गेल्याची आता भाषेचे म्हणतात त्यांनी विंगड विंगड कळ होताना विंगड विंगड जाल्ले ते सारस्वत म्हणलेली हा. सगळी ह्या सरस्वती नैंतल्याक तुगुनु हा. इतले जन वय 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 विंगड विंगड कडे वय. सुकून गेलेल कारण वे तांनी वच्चाक नाही त्यांनी कारण असुके पुरो ते चड कळना आ मत हे पूर सांगची कसाला मला नाही भाषेक कनेक्शन जावन मात्र हांव फोकस करता ते त्यांनी ते थंय गेल्ले वापस त्यांनी तांतू एक वर्ग म्हणा तिहोत्रा दाखून एक वर्ग कोंकणाक पावली म्हणून अशी आमगेले एक हिस्ट्री आसा कोंकण म्हणल्यार साऊथ वय 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 आतां आमगेले गोंय आसा न्हय त्या एरियाक आयली थंय कसं जालें म्हळ्यार थंय आमी वांटून वस्ती करतना थंय एक तीन प्रधान प्रभेद जाल्लो भाशे भितर ते अंत्रुजी बार्देसी आनी साश्टी म्हणून तीन जाल्ले मागीर हे पोर्चुगीसांनी येवन तांगेले एक हाजे वेळार लोक भायर गेले न्हय भायर वतना तांणी एक सप्त कोंकणा म्हणून एक विंगड विंगड प्रदेशाक गेल्ली आनी ते रिती तांगेले भास विंगड विंगड जाल्ली अशी एक आसा तांतू मागीर आमी आजकय ते प्रभेद पळयत आतां तुमी महाराष्ट्र सायडा दाखून देंवता आयला रे कराड मेळटा कराड थंय एक वेरायटी आसा चित्पावानी थंय एक वेरायटी आसा चिपळूणकर पुराय आनी राजापुरा एक तने मागीर एक मालवणी येत ताची कुडाल इतली जागा येत ताची आयल तशीच आमगेले प्रादेशीक व्यत्यास जात वता आसता आतां हांगा आसून हांगा येयल जन तांकां ते नांव आयला तांकां न्हय वय 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 कुडाल देश कुडाल देश आसता आनी कराड ब्राह्मण म्हणटा वय 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 तांणी राब्बील जाग्यार तुकून तांकां तें नांव आयिल्लें वय 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 प्रादेशीक हाजेर आयला शिवाय विंगड कांय न्ही आनी कर्नाटकांत येतना आमी आतां आमी उलोवचे भाशेक आमी कोडयाळी भास म्हणटा उपभास हय बोली बोली म्हणटा ताका क्रिश्चन लोकांक उलोवचे मंगळुरी बोली म्हणून मंगळुरी आनी वरला ते कडेन आमगेले होन्नावर ते परत कारवारी बोली तितले एक प्रभेद आमी आतां घेवयात आमगेले लेखा प्रकार कर्नाटका भितर वय 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 आतां इतले पुरा बॅकग्रावंडार जाताची आम्याक कोंकणीक एक नवेच रूप येता तें येवचें पोर्चुगीसान आयल नंतर पोर्चुगीसान येवन एकळ कोंकणी पुरा नाश केला नाश करून तांणी कसं केलें म्हळ्यार कोंकणी उल्लो न्हय म्हण निर्बंध वय 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 कोंकणी उल्लोचे नज्ज म्हणून एक निर्बंध केलें जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ತನ್ನೇची उमेदीन कोंकणी वाडयल्या आमगेले मदीं ते कोंकणी आनी आमी कसले आमगेले ब्रह्मावर्ता देखून प्राकृता ಮೂಲಕ एक हाडलेली कोंकणी आसता ते ताजे मध्यंतू व्यत्यास जावचे सुरू जाले आतां आमी कसं जालें वापस पोर्चुगीसान आयिल्ल्या समयार आमगेले ते पोरणी भासच घेवन आयले वय आमी केरळाचे आमगेला आज आमी उल्लोचे आमी रामू कृष्णू काली आजी पुरा स्वरांती उलयताची स्वरा अंतिगान ते आतां गोंयांत पोर्चुगीज पोस्ट पोर्चुगीज भाशेंत तें पुरा दिसना तें ना वय वय तशें जालें मागीर ती आमगेलें आत्ता कसं जाला म्हळ्यार ते अत्यंत प्राचीन जाल्ले अंतो खंयचे वेदिक उपभाशे दाखून प्राकृत जावन कोंकणी जावन ते कोंकणी घेवन आयले हांगा सवतां तसच म्हळ्यार फुडले कोंकणी वर्ष वय ते मुळा दाखून वाडून आयले हांगा ताय आतां आमगेला आसा
आता खंयचे गोंयांत आस पळय ते ती नवी कोंकणी म्हूण येता एक नवी कोंकणी म्हळ्यार पोर्चुगीजांनी एक फावटी पुरा निर्नाम कोरून कोरनो मागीर ताका एक नवे रूप दिला तांणी तेदना ग्रामर अनेक पुरा बरयला तांणी ग्रामर ताजे ಬಗ್ಗೆ आनी अर्थकोश शब्दकोश पुरा केला तशें ताका चड प्रचार मेळ्ळो ताका म्हळ्यार पोर्चुगीजाल बल असेल देखून वय 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 आतां आमी मुखारे पळय आतां आयची काणी कसली कोंकणीची म्हळ्यार एक मुखारी आमी पळोवंक जाल्यार कोंकणीक लिपी म्हणून एक विषय मस्त डिस्कस करतात ಕೆಲವು ಜನ ದೇವನಾಗರಿಯಿಂದ ಬರೀತಾ ಕೆಲವು ಜನ ರೋಮಿ ಲಿಪಿ ಮಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೀತಾ तुम्ही काही आणि केरळा गेल्यारी तांगेली लिपी मल्याळम लिपी आम्ही कन्नडाने पुरा बरयतात अशी लिपी व्यत्यास जाल्यारी ही भास स्टडी करची कशी म्हणून विंगडा लिटरेचर आम्ही वाचूची कशी आम्ही कशी अर्थ करून घेवची तेचे नाही या पुरा आमकां व्यवहार करतना कांय ತೊಂದರೆ ना आता म्हाका जावक हांव एक कर्नाटका येयलो कन्नडांत बरयलें केरळांत गेल्लो मल्याळम बरयलें आनी कोण की तमिळनाडू वचून तमिळांनी बरयता तूं व्यवहाराक तुगेले भितर जावं तुगेले एक सान कम्युनिटी भितर चलता आतां एक भास तूं एक शिक्षणाक व्हरतना हें चलना खंयची भाशेन आसता म्हणाले वय आतां इंग्लीश आसा इंग्लीश भाशेक एक लिपी लॅटीन हाजे अक्षरमाला आसा ते तांणी खंयच्या देशाक व्हेल्ला रे ते नक्क म्हणी कोणे नक्क म्हणचे तशें ना म्हळ्यार आतां इंग्लिशांत तो आमी कसो म्हणटा म्हळ्यार आतां PUT पुट्ट जाता CUT कुट्ट जायना कट्ट जाता म्हळ्यार कितली की विचार लॉजिकली लॉजिक तें सांगिल्लें तशी बरोवचें आमकां जावं जाल्यार तशी भास आसना भाशेक समजावन आमी आसता भाशेक एक नियम आसा तें आतां आमी अभ्यास करच्याक आमी रेडी आसता म्हळ्यार आतां पळया रिडींग आनी रायटींग येवंक जाल्यार आमी तें शिकूंक वी हॅव टू लर्न द लँग्वेज तेदन मात्र खंयचे रितीर बरोवका त्या रितीर बरोवचें जाता खंयचे रितीर वाजूक त्या रितीर वाजूंक जाता आमी तें प्रॅक्टीस करक जाल्यार ते भाशेक शिकोवक भाशेक शिकयतना हें लिपीची गोंदळ चड आसना म्हळ्यार सगळी भाशेक एक लिपी तांणी एक स्विकार करूनच ते शिकोवचें आता कन्नड एक लिपी आसा आता मी तसलारी कन्नडान आमी बरयतले लोक जाल्यार कन्नड शिकतले हांगाची कर्नाटकात जाल्यार आमी कन्नडाची कसं सिस्टम आसा ताजे एक व्याकरण सिस्टम कसं ते आमी हंत भितर यूज करून घेवपा कोंकणी बरोवचे ते आमी ओपुकाची जाल्ला म्हणाले ताजी सिस्टम आमी ताजी रीती कसं आसा ते आमी ओपुकाची जाता म्हणाले नाही नाही आता एक कन्नड नाही कोंकणीक एक सिस्टम आसना कोंकणी ग्रामर कोंकणीकच एक सिस्टम आसा आतां इंग्लीश शिकतना इंग्लिशाचे सिस्टम वाजूक आमकां जावंक जाल्यार स्पेलिंग बरोवचें जायना आमकां जावंक जाल्यार तशें वाजूंक जायना आतां सायकोलॉजी स्पेलिंग PSY आसला पिस्कोलॉजी म्हूण आमी वाजूंक जायना तशें आमगे एक सेट जाल्लें एक मॉडेल आसा कोंकणीक तसलें मॉडेल आसा तें आमकां गोतना आमी प्रत्येकलें आमगेलें मॉडेल व्हरून उलोवच्या सुरू करताचे ते केन्ना तांय चलता म्हळ्यार आमगेले सामान्य व्यवहारांत आतां वेदिकेर की आमी ते सांगयात जाल्यार शिकचे कडेन व्हरतना हें जायना आतां एक तसलें मॉडेल गोवा राज्यांत आज आसा गोवा राज्यांत पळया आतां तुमी हांव सांगिल्ल्याक थंय थोडे पळयाचे आमी वाजूचे आनी उलोवचे कितले व्यत्यास आसा पळया सगळे भाशेंत आसा आतां पै म्हणून बरयता आमी कन्नडांत ते कशें आसा पळया ते पेय म्हूण आसता पेय म्हूण आसता वय वय वय
काही आम्ही बरोवचे आणि वाजूचे ते केई केई बरोवन आम्ही काही म्हणताचे वय केई म्हणून बरोवन आम्ही काही म्हणताचे क बरं नो त्या वय दिला तू हे पुरा नियम हे पुरा शिकवणेंतू गेल्लारी मात्र मेळता आमकां हा नेज आमी कुशेशील तशी उलयता सम. पळय आतां कन्नडांत आनी एक पळय पंच बरोवचे प सोन्ने घालून च बरयता न्हय म्हणा मस थंय पम, आसचे का पम. वय जाल्यार आमी उच्चार करचे न घालून न घालून घालून. आतां कुंचा पंच म्हणटा ते न येता म येना जाल्यार कन्नडा बरयतना आमी म घालून बरयताचे पळय आं? आतां इंग्लिशांत पळय पुट्ट आशिल्ले कुट्ट जायना कट्ट जाता पिक्काक सी के क जाता बैक जाता ना के येयला पळय सीक आनी सीज हांगा एस आयला थंय सी येयला वय त्या पुरा पीक आनी वीक आतां कर्नल कशी वाजू स्पेलिंग पळय वाजूची कशी पळय वय ते आरचे ना लेफ्टिनंट हा ताजे स्पेलिंग पळय लिeutenant ब्रिड्ज म्हणून वाजनात आमी डी सायलेंट म्हणून हे पुरो आमकां कोण शिकयलें स्कुलांत तूं शिकवड्या वेळार शिकयलें तशे आमी बरोवचे आनी वाजूचे हे दोन विचार शिकवणेंत जाता आतां आमी कसो करता आसाची आयकुचे उलोवचे तितलेच आयकुचे उलोवचे भाशेचे विकेस्ट स्थिती अत्यंत क्षीण स्थिती ती इत्या म्हळ्यार थंय आमगेले जिब्बे दाखून शब्द निसोरून वता आतां आमगेले 25,000 वॉकॅब्युलरी कोंकणींत डिक्शनरींत मेळ्ळार आमकां 85 कश्टारी गोत्ता तशें तेची कोंकणींत तुमी एक साहित्य वेव्हार केल्यार 1,000-2,000 थंय वॉकॅब्युलरी वच्चे हांव एक तुमकां एक उदाहरण सांगचें आसल्यार हांवें एक 75 इंग्लीश पद्याक कोंकणीक हाडले म्हाका 85 शब्द मेळ्ळो आमी म्हळ्यार नित्यांत गोतनाशिल्लो शब्द आमकां अशे आमकां शब्द पुरा नश्ट जाता आसता हे उल्लोच मी ती तशी म्हळ्यार ही आमगेल्यान ते मनांत केन्नाय आस आतां स्कुलांत कोंकणी शिकयताची जाल्यार आमी त्या चेडवांक त्या नाका म्हण इत्या म्हळ्यार घरा उलयताची ते शिकून आनी कसां करूं आसा वय 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 घरांत तशें जावन आमगेली कोंकणी भास घराची भास जाल्ल्या शिवाय वेव्हारांत म्हळ्यार भायर आडळितांत येवची दिसना आमकां केलो आतां गोवांत आसच्या पुरो महाराष्ट्रांत ಸ್ವಲ್ಪ आसच्या पुरो जाल्यार मस्त खंय विंगड भास चड आसा आमी शिकूं का नाका म्हणून आमी निर्धार केला म्हणके दिसता वय 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 ताजे अगत्य कसं म्हणून तुमी हाजी वय म्हळ्यार तेची कोंकणीक एक सेट जाल्लें मॉडेल आसा आमी नवेच कांय सोदूं म्हणून कोंकणी आतां पळया केंद्र सरकारान जेवो गोवा राज्य सरकारान खंय पुरा कोंकणी म्हणला ते देवनागरी लिपीची म्हणून क्लियर सांगला आनी केंद्र साहित्य अकादमी आमकां हे दिता वर्साक एक प्रशस्ती ते एक लिपी आनी एक कोंकणी भाशे बरयता आनी एक लिपी बरयल्याक मात्र दिता आसा ज्ञानपीठ तुळशी सन्मान सरस्वती अवॉर्ड खंयचेय असो ह्या पुराय हांगा पुरा एस्टॅब्लिश केला ते आनी तांतूं कसले प्रश्नाचे विशय येना UPSC परीक्षेंत IAS आमगेले एकली IFS पास जावन आतां काम करता थंय जावो न्हय जाल्यार UGC आमगेले MA कोर्सस आसा गोवा युनिवर्सिटी आसा आनी नेट परीक्षा आसा आनी वय 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 आनी रुपया नोटा पळया तुमी थंय बरयल कडेन आनी लोकसभे राज्यसभेंत कोंकणीचे ट्रान्सलेशन जावो कसलें आसा पुरा वय वय पुरा तुमी सांगिल्लें वय शिक्षण वय वय एक स्टँडर्डायज प्लॅटफॉर्म आसा म्हणून आसा स्टँडर्डायज आसा त्या खातीर आमी कसले शिकता जाल्यार ऑलरेडी स्टँडर्डायज आशिल्ले फॉलो करता शिवाय आमी नवेची केल्यार कसो जाता आमी कोर येता फोर्सार केल्यार चेडवांक तोंदर जाता
चेडवांक उद्योग अवकाश ना तांकां आमी रॉंग तुका एका चुकीचे वाटेर आमी तांकां आपोवन वयल्यार जाता एक स्टँडर्डायज एक आसा 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 आमगेल्याक एक धार आमगेल वय 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 उलोवची आमी त्या स्टँडर्डा पावतना आमगेल ही धार विसरून वता गी म्हळ्यार एक इन्सेक्युरिटी ताय आमगेलचे नाल्या आसच्या पुरो वय वय आमी आमगेल भास सोडला म्हणके आता तो क्रिस्तव मनशे उलयता तो हेरशे उलयता तशी पुरो आमी मनाले कित्या म्हळ्यार आमी ते स्टँडर्डायज इकड वता आसतना वय वय आमगेल तुमी सांगला म्हणके वॉकॅब्युलरी इम्प्रूव जाता मस्त आमी शिकता ती तेन्ना आमगेल हे नेटिव्ह आता केलो पट्टी म्हाका दिसचे तुमकां चड गोत आसा पुणे गोत दिसचे जाल्यार मिगेल एक डाऊट कसं म्हळ्यार एक दोनी तिनी विशयाक आमी एकच शब्द उरलो न्हू ते मस्त उण केल्ला म्हण दिस म्हाका उण जाला हांव तेच सांगिल्लो ते आतां आमी तुमी पळया आमगेले भविश्य मालगडे सुकणे म्हळ्यार हे शेवणे सुकणे पुरो पक्षी कापयताले आतां आमी एक पक्षीक मरकुट्टिगाक मात्र शेवणी म्हणटाचे वरलाल्याक पुरो पक्षी म्हणटाचे पळोवचे ते आमगेले कन्नडा दाखोवन आमी स्विकार कोरना पुरो आनी आतां गेल्लो म्हणटाचे गेल्लो शाख आनी जाल्यार फांटो तशी गोंयांत वय 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 रंपो म्हणटा हे एक उपयोग आमगेले व्यत्यास आसा पुरो अशी मस्त आमी गेल्ले कडेन दाखोवन स्विकार केलेले आसा पुरो आतां हाका वय 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 आतां अंतू कसं जाता म्हळ्यार एक डिक्शनरी तुमी तयार केला आतां आसाम गेला डिक्शनरी त्या डिक्शनरी भितर हांव उलोवच की आनीक कोणें उलोवच की सगळ्यान उलोवचो एक शब्द आतां सी म्हणस SCA ताका ताजे येद्राक दर्यो समुद्र सागर अशी पूर आसता चिल्ड्रन म्हणचे कडेन चेडवां भुरगीं पोर धाकटीं अशी पुरा घाल्ल्यार ते सगळी समागम जाता स्टँडर्डायज म्हळ्यार तें एक काण उड्डोवचें ना सगळे घेवन एक राशी करून ते समानार्थक पर्याय पद म्हणून आमी घेतला रे तेचे प्रमाणीकरण आतां गोंयांत चड उण जाला आतां गोंया भितरीचे प्रभेद आसा गोंया भितरी अंत्रुजी भास आतां स्टँडर्ड जाता आसा म्हळ्यार बार्देशी आनी साश्टी म्हणून आनी दोन वेरायटी आसा आनी हे अंत्रुजी आतां शिकवण्या कडेन पुरो हे अंत्रुजीचे चड हे आसा कसले उपयोग आसा आतां ते भाशेंत नातिले आतां गोंयांत नातिले खंयचे वॉकॅब्युलरी आसला रे आतां कर्नाटकाचे वॉकॅब्युलरी ते डिक्शनरी भितर सेरोला रे आमकां सगळ्याक एक जाता ताका आमी आतां मंगळूर विश्वविद्यालया दाखोवन आमी राष्ट्रव्यापी एक साहित्य तयार करचे करता आसा आतां म्हळ्यार सान एक विशय आतां आमी घेतिल्ले एक लोकवेद म्हळ्यार जनपदाचे एक कोश करता आसा आमी जनपद कोश ते कशे म्हळ्यार आतां दृश्टी काडचे म्हणून एक आमगेले रिवाज आसा असले विंगड विंगड रिवाज आसताले आमगेले आतां आमगेले घरांत एक चेडूं जाल्ला रे पाळ्ळ्या घालचे आनीक हे आमगेले एक आचरण आसा गोंयांत एक आचरण आसा पुरो केरळांत आसा पुरो विंगड विंगड कडेन आसा पुरो ते एक आचाराक कशी म्हणटाची आनी ते आचारांत अशी व्यत्यास कसले असल पुरो एक आमकां आमी खंयचे गद्दे बेसायांनी आमगेले समाजाची करनाची जाल्यार गोंयांत गेल्यार तुमी मस्त गद्द्या काम करताले आसा आमगेले हांगा आमगेले मध्ये क्रिश्चन लोक करताले आसाची तांगेला ते कृषीक संबंध पडले मस्त शब्द आसा ते पुरो जनपदीय ताका वैदिक की अन्य की खंयचे हे ना ताका वय ते एक पारंपारीक जावन आयले तसलो शब्द ಒಟ್ಟು घेवन ताका अर्थ दिवचे हे गोंयच्या लागीं राश आसा आमगे लागीं थोडे आसा केरळाच्या लागीं आसा पुरो हे पुरो ಒಟ್ಟು घालून एक डिक्शनरींत मेळ्ळा रे
तेद आमकां कोंकणी एक भास म्हणून दिसता ही एक न्हय project, न्हय एक जाल्यार ते project. गोंयचे रे हें हांगेल रे ते तांगेल रे म्हणून आतां ते एक परिस्थिती आसा आमकां आमगेल वय 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 ते प्रोजेक्ट जातास हें विघटक आशिल्ले ಒಟ್ಟು जावन संघटन करून एक कोंकणी एक भास जावच्याक ताका एक शक्ती हाडचे खातीर आमी कोरता आमगेलें म्हळ्यार आमगेलें चेडूं पुराय स्कुला वताची कॉलेजा वताची तांकां तांणी हिंदी पळयला इंग्लीश पळयला कन्नड पळयला ताका कंपेर करता तांणी आमगेलो भास आमगेलो भास आनी हांगा पावनी म्हण लेखता आमगेले लायब्ररींत आमगेलो बूक ना स्कुलांत कोंकणी टिचर म्हूण ना इंग्लीश टिचर मॅथ्स टिचर आनी पुरो आसाची संस्कृत टिचर आसा ही कोंकणी ना अशी आनी सूर करतनाची ते तितले त्या लिपीर बरयत ह्या लिपीर बरयत म्हणटा ताका चेरडाले बोड पाड जाता हे कसं एक भास न्हय ही म्हणून तशी आमगेले एक चित्रण आसा पळय ते स्कुलाक कॅम्पसावरची चित्रण ते आसून आमगेले कन्नड कोंकणी न्हय कन्नड इंग्लीश हिंदी वरी आमगेली एक भास एक लिपीर बरयताची आनी ताका साहित्य आसा आनी आमगेला कितली की एक तप्पू कल्पना आसा नेक्स्ट स्लायड एक घाल का स्लाइड येवतना हांव एक सुमार जन आजी हे कार्यक्रम पळयता सती तांकां सगळ्यांक धन्यवाद कार्यक्रम कडेवरेक राबून तुमी पळोवका आनी आमी लिंक मुखार तुमगेल ह्या लिंक तुमगेल फ्रेंड्स आलोटो रिलेटिव्स आलोटो शेअर करका म्हण निमगोन घेता 5 नंबर गेल 5 स्लाइड आता मी मुखार दाखोया आनी मस्त जनान सजेशन सांगला आमगेले स्टँडर्डायझेशन कोंकणीक जावका म्हणले भाळ आता मुख्य जाल्ले एक विषय आसा म्हणले आनी पुरा तुमी सांगला म्हणजे पुरा धारा एक मेळ न्हू कोंकणी म्हणले एक बलिष्ठ भास आशय मस्त जनान आमचे भितर सांगला आनी केलो जनान म्हळ्यार घरा भितरी कोंकणी उलोवची उण जेतस आनी केलो कडेन कन्नडची घरा उलयत केलो कडेन मलयाळ उलयतात म्हळ्यार आनी मराठी उलयतात तशी मुखावेल पिढीच्यांक आमी आमगेल कोंकणी परिचय समकोन दिवका म्हळ्यार एक कळकळीन मस्त जनान आमकां बरयला तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आतां मुखार सुया 5 स्लाइडा भितर कसं पळया आमी 5 स्लाइड नेक्स्ट पळय आमगेले बारी एक आमगेले प्रचार करचे आमी कसं म्हळ्यार कोंकणीक एक लिपी ना आमी सांगून घेवचे स्टेजार वचून पुराय वय कोंकणीक एक लिपी ना नवे म्हणून एक बेजारान सांगिल्लो आमी सांगचे ह्याक कारण कसं म्हळ्यार आमी हांगा साऊथ इंडियांतू हे द्राविड 5 द्राविड भास आसा 4-5 तांगेल मध्य आसतना आमकां एक इम्प्रेशन कसं म्हळ्यार भास म्हळ्यार एक ताका सेपरेट स्वंत लिपी आसा काय म्हण नॉर्थ इंडिया आशिल्ल्यांक ह्या भावन ना थंय म्हळ्यार 50 भास नागरी लिपीनी बरयतात कळ्ळें ते आमी ताजे बग्गी भारी चड लेक्का भास चड आमी माथ्यून करताचे तशें कांय ना आमगेले तेचे 5 स्लाइड गेले एक आमकां लिपी ना फुडली स्लाइड आसा वय न्ही वय अनेक तांगेले कोंकणी आमगेले कोंकणी थंय एक कोंकणी खंयची कोंकणी म्हूण अशें एक नमाने मनांत एक भय आनी आतां तांणी सांगिल्लें वरी होम बाउंड घरा भितरी आसता आमगेलो भास आतां हांव मेगेल्याची एक सांगचें आसल्यार हांव सुळ्ळेंत एक हळ्ळेंत अशें आमगेले घरा 5 की 10 किलोमीटर भोंवताणींतू एक कोंकणी घर ना कोंकणी उलयतात पुरो तुळू आमी आंगणां देविले नंतर तुळूची तशी मेगेल जिब्बेर आज कोंकणी भास चड हांव तुळू उलयला वय 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 तशी जल्मी ती जल्ल्यार आमी कोंकणी बरयन वे ते आमगेले भविश्य आमगेले आमचे गेले लोक हे गौड सारस्वतानी भारी एक हे साधन केला म्हळ्यार तांणी भास घरांत उलयला ते आमगेले आतां ಸ್ವಲ್ಪ वय वय घरा पुणी उलयला आतां आमगेले अमेरिकांत की हांगा की फुडें गेल्लेले आसाची
तान्नी समेत कसले असो तांगेले स्थितीगती भायर घरा भितर तांणी कोंकणी उलोवन वरयला बॉब प्रभू म्हणून आणि लंडनात तुकून युके तुकून तुमगेल कार्यक्रम पळयता सो थँक्यू सर फॉर युअर लँग्वेज आणि तुम्ही सांगला म्हणजे घरा कोंकणी उलयल निमित्त आजी देश जाती खंयचे आमगेल मना भितरी हें आसा की आमकां बंधन करचे विशय आसा की त्या मिरून आमगेल कोंकणी उलयता सज्जन म्हळ्यार एक भाळ समाधान वय तांगेले उत्तर सम आनी आनी एक विशय आतां वर्नाक्युलर म्हळ्यार ये मदर टंग म्हणटा पळय आमी आवय भास म्हण जे एक भावने आमी काडका पळया आतां तुमी वो ते मंगळूर युनिवर्सिटी वचून इंग्लीश लिटरेचर शिकतला निमगे तांगेले खंयची घरा भास म्हण कोणाली इंग्लीश ना कोणाली ना तू कन्नड वस तो तुळू उलयताले चड कन्नड शिकताची हिंदी वस तो घरांत तूं मराठी की अन्य की उलयता कळवा त्या खातीर आमी घरांत उलोवची भास शिकची न्हय शिकची एक वलयच विंगड आतां ब्रिटनांत सगळी इंग्लीश उलयता जाल्यार ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटींत MA इंग्लीश कोर्स आसा PhD कोर्स आसा शिकची विशय विंगड भास ಗೊತ್ತಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ವಿಂಗಡ ಪೋರ್ಟರಾಕ ಗೊತ್ತಸ್ತಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಲಾರ ತಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಸನ इंग्लिश सिंटॅक्स ಗೊತ್ತಸನ तशी आम्ही क्लियर कोरका शिकचे विषय शिकवण विंगड आणि व्यवहाराचे भाषे विंगड मातृभाषा विंगड मातृभाषा आता आम्ही आमगेले भास आमगेले मातृभाषा चिरडवानी मात्र शिकू का म्हणून आम्ही रिस्ट्रिक्ट करून ओपन आउट दवरका कोणेय कोंकणी शिकयत त्या स्थितीक आमी पावका ते वर्नाक्युलर जाले आनी एक आमगेले दोश म्हळ्यार तत्तावळे आमी उलयताची ते मुख्य सांगची अशी म्हळ्यार कशें म्हळ्यार शिकवण एक आमकां एक्सपोजर नातिली मी ती हें जाला कशें जालें आमगेले शब्दकोश सान जाला म्हाका दिसता भविष्य एक 300-500 चड वच्चे आसना आमगेले आमी उलोवचे वय 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 आमी आतां व्यवहारांत तशचे तितलेच आनी तेची स्कुलांत ना आनी साहित्य ना म्हणटा आमी स्कुलां ना म्हणची तशें ना आमी सगळे गोंयांत कोंकणी शिकच्याक मेळटा एक 22 कॉलेजांत कोंकणी आसा गोंयांत आनी युनिवर्सिटींत MAs PhD आसा शिकचे सौलभ्य सगळ्यान आसा आनी ग्रामर ना म्हणटा आमी ग्रामर जावका जाल्यार ग्रामर बुक आमगेले कोंकणींत आसा जावका जाल्यार डिक्शनरी आसा पुराय आसा खंयचेय ना म्हणून ना विंगड भाशेक खंयचेय मट्टार आमी उणी ना आमी शिकच्याक मात्र मन कोरका तितलेच आता लिटरेचर ना म्हणल्यार वय वय चिके दळसण पळयल्यार आसा तुमकां एक उदाहरण सांगता हांगाची मंगळुरांत तुजी एक कवी आसा तागेल घरांत कोंकणी कवितेचे 1,500 बूक आसा तितले कलेक्शन हांगाचे आसा तूं गोंयच्या सेरशिल्यार कितले जायत पळय काणी जेवो काणी मागीर प्रवास साहित्य आसा आत्मकथन आसा आनी ग्रामर बुक आसा डिक्शनरी आसा भाशा विज्ञान आसा नातील ना विमर्श जायत तितले बूक आसा आमी ना ना म्हणचे सम न्हय आता आमगेले एक ಸ್ವಲ್ಪ मागशी वच्चे जाल्यार फुडे निम बूक आशिल्ली जाल्यार आतां म्हाका तें मनावत आसा आमी पोर्चुगीज जाले नंतर वयल विशय आमी उलयताचे वय वय फुडली चरित्रा कसं आशिल्ली आमगेले कोंकणी भाशेची म्हणून म्हळ्यार तुमी सांगले आमी एक अमूल्य जाल्यार एक भास घेवन आयले आमी मागीर पोर्चुगीज जाले हें जालें तातूंत भितरी तांणी उलोवने म्हूण केल्ले आमगेली भास गेल्ली आनी नव भास जावन कोंकणी नवे रुपार आयली तांणी सपोर्ट दिवन ओपास हाडली म्हणाले ताजी फुडली चरित्रा ताजे फुडली म्हळ्यार 11 आतां आमगेले मूळ खंय दाखोवन गेला म्हळ्यार आमी तावळे सांगले सरस्वती न्हय सरस्वती न्हय मागीर ते राजस्थान अशी प्रभा क्षेत्र म्हळ्यार सौराष्ट्राचे गिर प्रदेशांत समुद्रा सेर वता
ते थोडे कडेन वयर येयला थोडे कडेन आमगेले रेंव भुंयचे मुळांतल्यान गेला अशी पुरो आसा ते न्हंय आशिल्ले म्हणून आतां सोदून काडला ते आजे तटयेर आमी आर्यव्रत म्हणून आसा आर्य म्हळ्यार बारी बुद्धवंत लोक म्हणून आमी आर्यानी उलोवची भास ती ब्रह्मावर्त म्हळ्यार तांतू मध्यंतू तांतू चड हे ऋषी जन पुरो आशिल्ले तांतू आमकां प्रूफ मेळटा कितले की इराणीचे शब्द तांणी उलोवच्यांत आशिल्ले म्हळ्यार तांणी आर्यवय म्हणून आतां हो तारा होमा हे पुरो इराण आनी आमगेले शब्दांतू साम्यता आसा तसले एक भास आमगेला आशिल्लो ताका आमी वेदिक उपभास म्हणून म्हणटाले सरस्वती भास सरस्वती वेदिक भाशा वेदिक दाखून एक ब्रँच शे येवन ते सरस्वती भास आशिल्ली तेच वेळार संस्कृतय आशिल्लें संस्कृत एक सायडान आसतना प्राकृत म्हळ्यार आनी एक प्राकृताचे विशय कसो म्हळ्यार ते मॉडिफायड ते न्ही ते आमी ते कसले ताका चड हें ना प्रूफ ना ते दोनी वट्राशी ओटोटोची आशिल्ले म्हणून आनी हें कसो गो तसो प्राकृत तांणी मायग्रेशन जालें तशी कितें पुरो विभजन जालें ते पळय विभेद म्हणून कॅटेगरायज ते हें संस्कृत एकदम ते प्रकृती दत्त म्हणून ते त्या खातीर ते आमी ते प्रकृती दत्त आनी देव बांदिल्ली भास म्हणून आमी ताका एक आपोवचें कारण तशें देव भास म्हणून हे ताजी ओटूची प्राकृत भास ती कांय एक 27 भास आशिल्ली 27 प्राकृत भास आशिल्ली वय तितले नमुन्याचे ते तांतू अपभ्रंश शौरसेनी पैशाची अशी सुमार वेरायटी आसा जाल्यार आतां आमकां कळलेले प्रकार कोंकणी एक स प्राकृताक मात्र ताका संबंध आसा म्हूण कळ्ळां आमकां कोंकणाचे शब्द आमी पळयले वय 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 ते शब्द नमुन्या प्राकृत आमी वय वय दिसता ती नेक्स्ट स्लाइड 14 स्लाइड्स हे गेला तांतू एक स प्राकृत म्हळ्यार प्राचीन प्राकृत म्हणून एक मागीर एक शौरसेनी म्हणून हे शौरसेनी दोनी विभाग जाल्ले तांतू मागधी आनी पैशाची म्हणून मागीर वापस प्राकृत म्हळ्यार ते नवे प्राकृत म्हणून येता आमी पोरणे प्राकृत न्ही आनी अपभ्रंश आनी अवंती म्हणून एक आशिल्ले तांतू महाराष्ट्रीय आनी शौरसेनी मिक्स ते हे महाराष्ट्रीय आमकां भारी प्रामुख्य हे उज्जो असल पुरो शब्द महाराष्ट्रीय प्राकृता दाखून आयलो वय महाराष्ट्र प्राकृता दाखून कोंकणी आयिल्ले म्हणच्याक मस्त हे आसा नेक्स्ट स्लायडांत आमी ते पळयत वर्ड्स वय 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 पळया हें कसं सांगता म्हळ्यार न्ही ताज्या फुडलें 12 पळया वेदिक उपभाशे दाखून कोंकणी आयिल्ले हें आतां तळे म्हणून म्हणटा आमी तळे सुरवेक आतां खंय म्हणून खंय म्हळ्यार कह म्हणून शब्दा दाखून आयला वल्ल पळय वल्लोच आसा आतां नात्तू म्हळ्यार नप्रह म्हळ्यार तांत दाखून आयला नप्रय आनी वय वय गशी म्हळ्यार गसी म्हणून दाखून आयला वय वय चवळ चवळा दाखून आयला कुडके कुट्टिता चंद्रेमा ते चंद्रमास चंद म्हणून म्हणटा पळय आमी ते चंद्रा दाखून आयले मासळी मत्स्य दाखून आयले हे पुरा वेदिक भाशे दाखून कोंकणी तेदान दाखून ताजे मूळ आसा म्हणून आमकां कळ्ळां हे वेदिक भास बस्त फुडें म्हळ्यार एक क्रिस्तपूर्व 4000 वर्सां
तितलें ताका वय 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 तितलें हें आसा नेक्स्ट स्लायड आतां अशीची मुखार आमी गेला रे पळया आनीकय थोडे मेळटा आमकां तळे ते तडाक म्हूण आशिल्लें तडाक दळिद्र म्हणटा आमी ते दरिद्र तळता तळचें तें तिलती तशें आशिल्लें कुवाळें तें कुश्मांड आनी ते कुलागर आनी न्हाण स्नान दाखून आयलें लोणी नवनीता दाखून आयलें सुणें शून आनी सुवासिनी तें सुवासिनी शब्दा दाखूनची आयला हें पुरो आमकां प्रूफ आमगेलें म्हळ्यार मूळ सरस्वती न्हय थंय दाखोवन सरस्वती भास हे दाखोवनूच आमगेलें प्रारंभ जाला म्हूण एक हें कसो म्हळ्यार आतां कोंकणी म्हणून आमी आज सांगचें तेदन नाशिल्लें तें चड उणें म्हाका दिसता क्रिस्त शक 400 वर्सां नंतर तें म्हळ्यार ह्युएन सांग ताणें खंय कॉन पुंग कसो की म्हणला आनी कोंकणा पुरा अशें पुरा उल्लेख मस्त महाभारतांत तुकी गरुड पुराण आनी मत्स्य पुराण आनी पुरा सगळ्यान एक उल्लेख एक 10-12 पुराणांत हे कोंकणा म्हूण शब्द उल्लेख आसा तशें आमकां ते ताजे नंतर कळल शिवाय ताजी मूळ हे वेदीक उपभासच म्हणून आमी म्हणयात आतां कोंकणी कथेरी मस्त चळवळी चालल्या आनी ताका राजाश्रय मेळ्ळी ते कशी जाल्ले म्हणून ताका एक कालारी एक सरकाराची एक मान्यता आमगेले भाशेक मेळ्ळ्या एक कालारी बरी घरांत उलयचे तशें आशिल्लें आतां तातूंत खंयचें साहित्य जेवो सरकाराचें आडळीत एक भाशा ती घेवयेत म्हणलें एक सिग्नल आमकां दिला आमगेल्या कॉन्स्टिट्युशनाच्या 8 परिच्छेदांतू ताका एक मान्यताय मेळ्ळ्या हाका मस्त चळवळी सक्कड जाला जनान हें केला म्हणटाची होराट आनी मस्त ताका काम केलां म्हणटा हाजे विशय आमकां सांगा म्हळ्यार आतां आमी उलोवचें नवे कोंकणी एक स्विच ओवर केल्लें आमी आतां नव कोंकणी म्हळ्यार ताका चड हें व्हड शतशतमानाचे कांय इतिहास कांय ना आतां वाडिल्ले कोंकणी आसा पळय ते मस्त रिसेंटांत म्हळ्यात पण हें आमगेले कोंकणी थोडेचे हांव इव्हेंट्स तुमी पळयत आसाची रेडिओ ब्रॉडकास्ट पळयात ते 1945 जाल्लें गोंयांत मुंबयंत 52 धारवाडांत 65 आरंभ जालें आनी मागीर एक व्हड एक चळवळी प्रारंभ जाल्लें अखिल भारतीय कोंकणी परिशद ते 1939 ते कारवारांत जाल्लें ते एक चळवळी ಮೂಲಕ आमकां कोंकणीक ಸ್ವಲ್ಪ बल आयलें आनी 1944 कोंकणी साहित्य समिती म्हणून मुंबयत जाल्लें तितले भितर आमकां 1961 गोवा लिबरेशन जालें आनी भारी एक आमकां साहित्यांत एक चारित्रीक साधन म्हळ्यार सुमित्रा मंगेश खत्रे हांणी इंग्लंडा वचून ते कसं लिंग्विस्टिकांनी शिकून येयलें तांणी एक बहुशः कितले 10,000 श्लोक की तांणी संस्कृताचे पुरो उपभाशेक शिकून तांणी कोंकणीचे फॉर्मेशन ऑफ कोंकणी म्हणून एक व्हड ग्रंथ बरयले ह्या ग्रंथा मिती आज आमकां कोंकणीक एक स्वातंत्र्य स्थानमान मेळ्ळें म्हळ्यार 1975 साहित्य अकादमीन कोंकणीक स्वतंत्र भास ते दवरताय ते संस्कृताची धुव आनी मराठीचे भयणी अशी पुरा आशिल्लें वय ताका एक स्वतंत्र स्थानमान नाशिल्लें वय 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 तशें कोच्चींत एक कोंकणी भाशा प्रचार सभा म्हूण जाल्लें हें असल एक संस्था हांव तूं सकडी घाली मस्त हाज्या भशेन चड संस्था आसा तशें जाल्लें 1975 आमगेलें एक तें हें कसो जालें व्हड एक स्टेज तें वय मायलस्टोन ताजे नंतर होराटो मुखार गेल्लो गोंय राज्य जाल्लें
आणि राज्य भास हे हक्का 555 days एक चळवळी चलली भारी व्हड तांत एक 5-6 जन मेल्लेले अस ते चळवळी हे तितले भिकर रितीर जाल्ले आनी हे पुरा जावन आमकां एक किरीट दवरले वरी जाल्लें तें आमगेलें कॉन्स्टिट्यूशन अंतू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधानाचें 8वें वळेर म्हणटा आमी ताका 8th शेड्यूल तांतू आमगेलें कोंकणीक एक स्थानमान मेळ्ळें आज ताईं तें आमकां 28 वर्स जाल्ले कितली भास आजी क्यू मारनसाची तें संविधानाक सेर भौशेक 35 भास जोरार आसाची 100 भास तांगेलें प्रपोजल गेला रिक्वेस्ट इतलें आसूनय आमकां जी इतलो व्हड स्थानमान मेळ्ळल्याक आमी मस्त खुशी पावका त्या मिती आज कोंकणीक मस्त नमने सौलभ्य मेळटस एक हें कसलें सगळी प्रशस्ती मेळटा आतां केंद्र साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ प्रशस्ती रवींद्र केळेकर म्हणून तांकां मेळ्ळें आसा आनी आमगेले सरस्वती सम्मान ते 15 लाखाचे एक एवॉर्ड ते आमगेले सैल म्हणलेले तागेले अवताड म्हणलेले काणयेक महाबलेश्वर सैल त्यांनी आमगेले कारवार एरियाचे गोंयांत आसा तशी आनी IAS UPSC परीक्षेंत आमगेले आसका आनी राज्यसभा लोकसभेचे सगळे ते हे कसले इव्हेंट्स ते कोंकणींतूय रेकॉर्ड जाता त्या खातीर ह्या फावटी 2 ट्रान्सलेटराक घेतला तांणी तें कोंकणी गोत्त आशिल्लें म्हळ्यार क्वॉलिफायड MA क्वॉलिफायड तसलें घेतला वय वय आनी आतां ह्या फावटी गोंय एकाडेमींतू गोंय हें विद्यापीठ म्हणटा आमी विश्वविद्यानिलय गोंय विद्यापीठांतू एक परमनंट फॅकल्टी आशिल्ले ह्या फावटी 4 घेवन ते एक्सपांड जाला आनी 3 कॉलेजांतू MA शिकचे एक वय भायर गोंय विद्यापीठ सोडून भायर विंगड कॉलेजांत हे सौलभ्य जाला विस्तार जाता आसा डिजिटायझेशनानी मस्त गोंयांत काम जाला विकिपीडिया तांतू हंतू आनी मस्त क्रिएशन्स करताची आमी मंगळूर विश्वविद्यानिलयांत जूनांत आमी फर्स्ट टायम वेब सेमिनार केल्ले वेब सेमिनार करून एक 5 सेमिनार केल्ले वय वय वेबिनार म्हणटा वय वय तें आतां तें भारी एक जनप्रिय जाल्लें ताजे नंतर गोंय विश्वविद्यानिलयान केल्लें मागीर आमगेले सेंट एलोशियस कॉलेज की सगळे विद्यासंस्थेनी पुरा मुखार येवन एक कोंकणीचे एक शैक्षणिक मट्टार हायर एजुकेशन लेवल की एकाडेमिक लेवल की साहित्य लेवल की सगळ्यांक एक ಒಟ್ಟು घालच्याक प्रयत्न केले आमी मान्यता दिसाक आचरण करतना आमी ताका एक राष्ट्रीय रूप दिल्लें सगळ्याची आमगेले भाशा मंडळ भाशा अकादमी विश्वविद्यानिलय व्हड मुखंड आनी काम केलेले कोंकणी खातीर काम केलेले गोंयचे जेवो हांगाचे जेवो तांकां पुरो आमी एक 3 निमिशाचे एक तांगेले एक अभिप्राय दिवच्याक कोरून एक इंटेग्रल इमोशनल इंटग्रेशन म्हणटा पळय तें एक आमी वाडोवन हाडलें प्रातिनिधित्व वय 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 मस्त उलोवचनांतल्यारी वय वय एक्सप्रेस वय 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 सगळ्यांक मेळोच काम केलें तुमी केल्लें 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 हें चेडते चेडते जत्त आसा तें आमकां खुशी म्हळ्यार हें इत्याजत म्हळ्यार कोंकणीक आमी व्हरून कॅम्पसाक पावक स्कूल कॉलेज युनिवर्सिटींत कोंकणी आसला रे आतां घरांत बक्करे उलोवचे उणी जाल्लें तें आमी कसलें वय 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 तें कांय आमी करूं जायना आमगेलें चेडवत कामा खातीर की आनी सगळे जगत तातूंत वता आसाची तें आमी तांकां कसलें करूं तेंच्यांनी तांगेले भाशे विंगड विदेश भाशेचे प्रभाव तांगेलो वयर आसता तांकां ते कॅरियरा खातीर तांणी तें अगत्य आसता तांकां कांय करूं जायना वय आतां आमगेले यूथ ऑफ GSB चॅनलांत मुखारी
तुम्ही आम्ही कोंकणी शिकोत जाल्यार तुमगेले एक सहकार आमकां जावका कित्याक म्हळ्यार हे वर्ल्ड ओवर जन पळयता जाल्यार वय वय आतां डिजिटल मिडिया कितले शक्ती आसता जाल्यार वय. आमगेले कोंकणींत भितर येवचे प्रयत्न करियेत करेत, कित्याक इट इज हाय टायम वी करेत, करेत, टेक करेत. अप दिस मिडिया तुम्ही पळया आम्ही आता एक हायर एज्युकेशन उच्च शिक्षणात गोय विश्वविद्यानिलय आता त्यांनी एक 10-25 वर्ष की दाखवून तांगेले एक कोंकणी विभागान गेले कॉलेजान गेले आता आम्ही 4 वर्ष केले 4 वर्ष भितर आम्ही केलेले काम सुमार मुखार गेला आम्ही आता ह्या वर्ष दाखवून CBCS म्हळ्यार ते ये चॉयस बेस्ड क्रेडिट सिस्टमाक वता आसाची सेमिस्टर स्किमा वता आसाची आनी आमगेले पेपर्स तुम्ही पळयला रे एक 10 पेपर प्रामुख्य असते बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोंकणी लँग्वेज लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ कोंकणी लँग्वेज अँड सोसायटी मॉडर्न कोंकणी पोएट्री कोंकणी शॉर्ट स्टोरीज रिसर्च मेथडॉलॉजी लिटरेचर अँड क्रिटिसिझम आणि कोंकणी नॉवेल्स कोंकणी ड्रामेटिक्स अँड थिएटर लँग्वेज अँड ट्रान्सलेशन असल पुरा सब्जेक्ट आम्ही अंत घालता आसाची आनी तदनंतर हे चॉयस कोरको भारी व्यवस्था केला आम्ही म्हळ्यार विंगड 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 सब्जेक्ट गेला आता इंडियन पोएटिक ट्रेडिशन म्हळ्यार काव्य मिमांसे पुरा शिकचे फॉर्मेशन ऑफ कोंकणी कोंकणी ताजी चळवळी कसा जाल्ली ओल्ड कोंकणी लिटरेचर आसा आमगेले रघुनाथाची कथा आणि गोड्डे रामायण असल पुरा आमी स्टडी करचे वेस्टर्न पोएटिक्स इंग्लिश साहित्याचे आणि कोंकणी शिकोवचे टिचींग मेथडॉलॉजी एक पेपर गेला ते आणि चाप्रा डिकोस्टा आणि शेणै गोंयबाब हांगेले हे करचे वय क्रिएटीव रायटींग इन कोंकणी कोंकणी कशी बरो येता आणि स्पेशल स्टडी ऑफ कमलांबाळ ते केरळाचे आणि फोकलोर कोंकणी म्हळ्यार जनपद कोंकणीचे आणि विनोदी साहित्य कोंकणीचे हे पुरं गेला एक प्रबळ एक कोर्स तुम्ही तयार करता आसाची ताज्या पाशी अनेक विशेष म्हळ्यार आम्ही नेट परीक्षे वरेची हे कसं तुगेले मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन बेस्ड परीक्षा करता आसा आता सुलभ जाता कंप्युटर तुम्ही इंटरनेट कनेक्शन दोन घेवन वे करूं येता इतले पुरा आम्ही शिकवणेत साधन करता आसाची तेच वेळार आमगेले प्रायमरी हायस्कूल लेवलार चेडवांक आम्ही जाल तितले चड कोंकणीक आकर्षण करून तांकां शिकवण दिला रे वय वय 10-12 वर्ष तांणी शिकनातले सडन MA येवच्याक पुरो जायना आतां विंगड भास तांणी पुरा हे कसं सिस्टमॅटीक शिकून वयरेत न्हू तशी देवदास मस्त खबर आमकां कोंकणी विशय आज कळलेलो आसा आनी हे सुमाराच्या पुरतो आमगेले समय आता 9 घंटे जाल्ले तशें न्हू आज ह्या कार्यक्रमा येवन आमगेले कोंकणी कशी आशिल्ली कशी वाडली आनी मुखार कसं संशोधनांत भितर जावका म्हणलें मस्त विशय तुमी आमगेले भाशे विशय आमकां आज सांगला तशी आमगेली भास म्हणलें हें एक 7 एपिसोड आमी हांगा कैद करया म्हणून लेखतसाची तशें न्हू कार्यक्रमा येईल तुमकां सर्वाल तर्फेन हांव धन्यवाद सांगता नमस्कार नमस्कार पळयल तुमकांय हांव धन्यवाद सांगता वीक्षकांनो तुमगे लागीं कसले संशोधना केल्लेले आसल्यार तुमी बूक बरयले आसल्यार वाचिल्ले आसल्यार थंय दवरून आमी दिलेले हे फोन नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमी वरेन अशीच संशोधना तुमगेले कसं माहीत आसा तें आमकां दिवची एक वेवस्था आमी करताची अशी न्हय जाल्यार ऑनलायनारय आमी तुमकां कनेक्ट करचें म्हळ्यार एक फावटी केला आमी तसल प्रयत्नय आमी करताची तशें जावन तुमी वरेन हातूंत भाग घेयाची तुमगेले आशिल्ले माहिती सगळ्यांक मेळची तशी जावं पळयल तुमकां सगळ्यांक आनी एक फावटी धन्यवाद सांगताची कार्यक्रम अखेर करता नमस्कार नमस्कार